पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमका येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हस्तुकी दिल्लीक उदरगतीची भेट. 2025 वर्स संवसारात भारताचे स्थान घटमूट करतले. प्रधानमंत्री भारत आणि मालदीवच्या विदेश मंत्र्यांची नवी दिल्लीत जाली बसका. दोन्ही देशांनी आपली संलग्नता वाढयल्याचे केले नमूद. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या यजमानके खाला 16व्या अर्थीक आयोगाच्या गोंयांत जावपी बसकेक विशीं परवरे जाली नियाळ बसका. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या रिव्हर क्रुजांचेर गोंयची कला आणि संस्कृती कला प्रकार प्रदर्शित करप पर्यटन खात्यान केले बंधनकारक. अंमलबजावणी करपाक दिल्या 1 म्हयन्याची मुजत. आणि ऑस्ट्रेलियाच्या सिडनी हांगा बॉर्डर गावस्कर सर्तीच्या 5व्या कस लावपी खेळाक जाली सुरवात. भारतान साबार गडी वगडावन पहिल्या डावात नोंद केल्यो फकत 185 धांवड्यो. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज दिल्लीत जायत्या उदरगतीच्या प्रकल्पाचे उक्तावण आणि बुन्यादी फातर बसयलो. जे क्लस्टरांत रावपी लोकां खातीर सुमार 1700 नव्यान बांदिल्ल्या फ्लॅटांचे उक्तावण तांणी केले आणि अशोक विहारांत पात्र लावार्थ्यांक तांणी चावी सुपूर्द केली. उपरांत प्रधानमंत्र्यांनी फ्लॅटांच्या लावार्थ्यांकडेन संवाद साधलो आणि नव्यान बांदिल्ल्या फ्लॅटांची पळोवणी केली. नव्यान बांदिल्ल्या फ्लॅटांचे उक्तावण करतना दिल्ली उदरगत प्राधिकरणान केल्लो दुसरो यशस्वी इन सिटू झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प पुराय जातलो. नवरोजी नगरांतल्या संवसारीक व्यापार केंद्र आणि सरोजिनी नगरांतले जनरल पूल रेसिडेन्शियल अकॉमोडेशन टायप 2 क्वार्टर ह्या 2 शारी पुनर्विकास प्रकल्पांचे उक्तावण प्रधानमंत्र्यांनी केले. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री ये वर्ष विश्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को और सशक्त करने का वर्ष होगा. ये वर्ष भारत को दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का वर्ष होगा. ये वर्ष युवाओं को नए स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में तेजी से आगे बढ़ाने का वर्ष होगा. ये वर्ष कृषि क्षेत्र में नए कीर्तिमानों का वर्ष होगा. विदेश मंत्री एस जयशंकर हांणी भारत भोंवडेर आशिल्ले मालदीवचे विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील हांची नवी दिल्लीत भेट घेवन तांचे बरोबर प्रतिनिधी पावड्यार बसका केली. ह्या वेळार उलयतना विदेश मंत्री एस जयशंकर हांणी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत दोनूय देशांनी आपली संलग्नता वाडयल्ल्याचे नमूद केले. भारतान मालदीव देशाक गरजेच्या वस्तूंची निर्यात करपाक फावो ती सुविधा दिल्या अशें तांणी सांगलें. I think we have some important developments to report, positive developments to report, and certainly there is much more that we need to do. I see that the framework to promote the use of local currencies for cross-border transactions has been signed. We have increased our engagements in various sectors. And I do want to say that India has always stood by Maldives. For us, you are a very concrete expression of our neighborhood first policy. मालदीवचे विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील हांणी मालदीव आणि भारतीय संबंधाच्या दृष्टीन हे वर्स महत्वाचे आसा अशें सांगलें. दोन्ही देशांच्या औपचारिक राजकीय संबंधांची 60 वर्सां पुराय जाता अशें तांणी मुखार सांगलें. My first bilateral engagement of the year. I wanted it to be India. I look forward to having an open and constructive discussion with you as we plan a dynamic and meaningful
agenda for the year ahead. It is an important year for the Maldives-India relations. We are celebrating 60 years of establishment of formal diplomatic relations. Our partnership dates back to centuries. Our partnership is built on mutual understanding, respect, and a shared commitment. Rooted in decades of trust and friendship, it will continue to thrive, propelled by people-to-people connections. Honorable Minister, as a beneficiary of India's Neighbourhood First policy, the government of Maldives deeply values the significant importance India places in its relationship with the Maldives. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी वेदांताच्या 27व्या आंतरराष्ट्रीय काँग्रेसीचे उक्तावण केले. ही कार्यावळ नवी दिल्लीतल्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठांत आयोजित जाल्ली. ह्या वेळार उलयतना उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आनी वेदांता हो देशाचो कालबाह्य खजिनो आशिल्ल्या वेदांचे सार आसा अशें सांगले. World is at the cusp of another revolution, I said. And the challenges will be incremental now. They will not be arithmetic, they will be geometric. And therefore, let us bring Vedantic wisdom from ivory towers to classrooms, ensuring its reach to every corner of society. And therefore, in all humility, I propose adding a dedicated panel next year to discuss Vedanta accessibility, adaptability, and practical implementability. विदेश मंत्रालयाचे सचिव रणधीर जयस्वाल हांणी आयज पत्रकार परिशद आपोवन भारत आनी अमेरिका मजगतच्या द्विपक्षीय संबंधांविशीं तशेंच H1B विजाचेर उलोवप करतना दोनूय देशां मजगतीचे संबंध सखोल आनी म्हत्वाचे आसात. तशेंच दोनूय देश अर्थीक आनी तंत्रगिन्यानाच्या मळार एक म्हत्वाच्या नात्यान जोडिल्ले आसात अशें तांणी नमूद केलें. दोन्ही देशां मजगती ह्या संदर्भात कुशळटाय आशिल्ल्या कामगारांची देवाण घेवाण मुखेलपणान करची पडटा अशी गवाय तांणी ह्या वेळार दिली. India-US economic ties benefit a lot from the technical expertise provided by skilled professionals, with both sides leveraging their strengths and competitive value. We look forward to further deepening India-US economic ties, which are to our mutual benefit. On your question regarding Pranay, regarding articles recently published, I want to. These are articles that you referred were published by Washington Post, one on Maldives and the other one in relation to Pakistan. So to that, I would say that both the newspaper and the reporter in question appear to nurse a compulsive hostility towards India. कासगंज दंगलीत 2018 वर्सा मरण आयिल्ल्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे चंदन गुप्ता हांच्या हत्या प्रकरणात आयज लखनौच्या NIA न्यायालयात एक महत्वाचो निर्णय दितना 28 दोशी कैद्यांक आजीवन कादयेची ख्यास्त फरमायली. ह्या निर्णयाविशीं सर्वोच्च न्यायालयान दाखल केल्ली याचिका ह्या आदी भायर आयल्या. 2018 वर्सा उत्तर प्रदेशाच्या कासगंज हांगा तिरंगा यात्रे वेळार चंदन गुप्ता हाका गोळी मारिल्ली. 8 वर्सां उपरांत न्यायालयान दिल्ल्या आयच्या आदेशांत ताका न्याय फाव जाला. हे विशीं शासकीय वकील मनोज कुमार त्रिपाठी हांणी पत्रकारांक माहिती दिली. उनकी ओर से ये तर्क था कि जो है, एक तो ये था कि ये संख्या ज्यादा है और सबका रोल डिफाइन नहीं है, खाली सलीम का रोल डिफाइन है, उसको जो है मारने का रोल है, लेकिन वो जो है उसकी कंडीशन, हेल्थ कंडीशन जो है वो बहुत खराब है, इसके लिए उसके लिए दया की जाए. सलीम का रोल जो है मारने का था, लेकिन उसकी बीमारी की कंडीशन को देखते हुए ये कोर्ट ने जो है निर्णय दिया. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव.
अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पोळ्या मुखावेल्यो खबरो। 16वे अर्थीक आयोग 9 आणि 10 जानेवारीक गोंयांत तरेकवार भागीदारांक सयत बसका करतले। हे फाटभुंयेर मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज पर्वरेच्या मंत्रालयांत एक खासा नियाळ बसका आपयल्ली। हे बसकेंत तांणी गोंय राज्याच्या मुखेल अधिकाऱ्यांसयत आयोगाच्या बसकेच्या तयारी विशीं जाणून घेतले। बसके वेळार गोंयची अर्थीक गरज, राज्य विशिष्ट प्रकल्प प्रस्ताव तशेंच आपत्कालीन व्यवस्थापन निधी विशीं एक खासा सादरीकरण तयार करपाचेर तांणी चर्चा केली। उपरांत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पत्रकारांक हे विशीं माहिती दिली। 15th फायनान्स कमिशनचो रिव्ह्यू घेतल्या उपरांत 16th फायनान्स कमिशनचे प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट केला आनी ताजो सगळ्या डिपार्टमेंटांक आनी सगळ्या सेक्रेटरीनी जो आहा पळय आपले प्रोजेक्ट हे ह्या फायनान्स कमिशनाच्या खातीर धाडपाक ऑलरेडी प्रिपरेशन सुरवात केला। फायनल प्रेजेंटेशन जे आहा पळय न्ही तें फायनल प्रेजेंटेशन सोमार दीस पर्यंत जातलें। आज सगळ्या जाणांक दिल्या उपरांत तांच्या डिपार्टमेंटाचे जे प्रोजेक्ट आयले ते प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट आमी सगळ्या जाणांक दिल्या। गोयचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी गोंयांत येवपी पर्यटकांची सुरक्षितताय वाडोवपा हेतान पत्रकार परिशद आपोवन म्हत्वाच्या मार्गदर्शक तत्वांची घोशणा केली। हालींच गोंयच्या दर्यादेग वाठारांत वॉटर स्पोर्ट्स खेळटा आसतना अपघाताच्या फाटभुंयेर पर्यटन खात्यान अशा तरेचो घडणुको टाळपा खातीर हो निर्णय घेतला आनी साबार वॉटर स्पोर्ट्स मालकांक ह्या मार्गदर्शक तत्वांचे सक्तीन पालन करचें पडटलें अशें मंत्री रोहन खंवटे हांणी स्पश्ट केलां। जो कोण वॉटर स्पोर्ट्साक एडिशनल बोर्ड घेवंक सोदता तो पयलो वॉटर स्पोर्ट्स एसोसिएशनचो मेंबर आसपाकूच जाय, ताजो पेपर आसपाक जाय आनी तो ताणें मेंबर म्हणून पेपर घेवन ताणें एक्टिविटी आमच्या एप्लाय करपाक जाय, खंयच्या एरियेक खंय करतलो तो, आनी मागीर ताणें कॅप्टन ऑफ स्पोर्ट्सा कडेन रजिस्ट्रेशन जी रजिस्ट्रेशन ऑथॉरिटी आसा थंय ताणें करची। हें आमी बेसिकली चिंतिल्लें आसा। ना जाल्यार कलंगूटच्यान बोट बायना मेळटा आनी खंयची बोट खंय पणजे मेळटा। सो देर इज नो वे एंड मोडस ऑफ ऑपरेशन फॉर वीच certain small things and suggestions have come from coastal police also, so allowing them to do better enforcement and म्हाका दिसता ह्यो गजाली सॉर्ट आउट जाल्यो जाल्यार वॉटर स्पोर्ट्स prospectively will have minimal issues then the number of issues especially in the passenger per 10+2 12 कॅटेगरी सांगली रिपोर्ट तशें कितें आयले मागीर पयलीं जाल्यार फोटो पळयलो जाल्यार 25 जाण भरिल्ले बोटीन। सो this is not absolutely something which is the stakeholders should realize. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत पर्यटन खात्यान गोंयच्या कलाकार आनी गोंयच्या संस्कृतीक कला प्रकाराक उर्बा दिवपा हेतान गोंयांत सुरू आशिल्ल्या साबार रिव्हर क्रुजांचेर गोंयची कला, संगीत आनी पारंपारीक खाद्य पदार्थ आस्पावीत करप बंधनकारक करपाची म्हायती दिल्या। साबार रिव्हर क्रूज मालकांक हे चलणुकेंत हाडपाक खात्यान 1 म्हयन्याची मुजत दिल्ल्याची म्हायती मुखेल पर्यटन मंत्र्यांनी दिल्या। 1 वराची क्रूज आसता ती कॉमन क्रूज आसता। प्रायवेट पार्टी तुका जाय ती ऑर्डर कर, जाय ती म्युजीक कर, तुमचो धंदो तो। पूण 1 वराची करता आसतना यू नीड टू प्रमोट गोवा द वे गोवा इज। सो आमी समज म्हणटा ट्रेडिशन, कल्चर, बाकीचे म्युजीक एंड म्युजिशियन्स हॅव प्लेड अ बिग रोल इन द स्टेट ऑफ गोवा। दे नीड टू एन्श्योर दॅट देयर म्युजीक विच इज आमी घरा आसतना म्युजीक आयकली जाल्यार आय डोंट थिंक देयर इज अ बेटर थिंग। आमची फेस्टिविटीज जेन्ना फाल्याच्यान मडगांव आसा maximum what you listen to Goan music is what a whole world dances to, the Goan tune. Then why not the people who come? They should be given Bollywood, Tollywood and Mollywood rather than giving amche Goan music. So I think things need to be fused together. And I think 31st Jan for time dila.
So I think that things will come out circular, which I think will be healthy enough to promote Wayanad. राज्य सरकारान 11 पुरातत्व ठिकाणांचेर भेट दिवपाक दरेकी 50 रुपया प्रवेश शुल्क आकारपाचे थारायला. हातून दिवाडेचे श्री सप्तकोटेश्वर देऊळ, हळण, काबदेराम तशेंच खोर्जुवेचे किल्ले, खांडेपारची गुफा, पळसाळेमळची रेखाचित्रां, सांतिस्तेव, मुरगांव आणि साखळेचे किल्ले तशेंच पोन्ने गोंयची अवरलेडी मातेची कॉपेल आस्पावीत आसा. पुरातत्व संचालनालयान घेतिल्ल्या ह्या निर्णयाविशीं पुरातत्व मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सविस्तर म्हायती दिल्या. टँजिबल एंड इनटँजिबल हेरिटेज म्हणून आसा. आमकां आमचे फोक डान्सीस, आमची लोकपरंपरा किंवा आमचो शिगमो जावं अशें जे आसात तेय हेरिटेज हे आसात. ते अदृश्य अशें आसतले. वेरेज आमचे जे व्हडली पोरणी घरां आसात किंवा बाकीचे सायट्स आसात, देवाचे कितें तरी आसा, अजून पर्यंत ते नोटिफाय जाले ना. अशे सगळे जे हे आसात तांचे खातीर एक पॉलिसी केल्ली आसात. म्हणजे एक सार्वजनीक ठिकाणाचेर जर प्लेस आसा आनी ती हेरिटेज म्हणून करता जर जाय जाल्यार ताका कितल्या प्रमाणात सहकार्य सरकारान करप, रेवेन्यू आसा ते डिस्ट्रिब्युशन कशें जावप, तशेंच आमची ओल्ड घरां आसा जर जाय ती प्रोटेक्ट करपाक, रिनोवेट करपाक आनी ती गार्ड करपाक किंवा ती ब्युटिफाय करपा खातीर तांचेर चार्जीस लायता आसतना सरकाराक कितले येवपाचे, ओनराक कितले वचपाचे, ओनरशीप घराची कोणी आसपाची, हू हॅज टू, एवरीथिंग इज क्लियरली डिफायन्ड इन हेरिटेज पॉलिसी. भाजपाच्या केंद्रीय समितीन हालींच घेतिल्ल्या निर्णया प्रमाण मंडळ अध्यक्षा खातीर वयोमर्यादा देंवन 45 वर्सां केल्या. हे फाटभुंयेर भाजपाच्या उत्तर मतदारसंघाचे लोकप्रतिनिधींची तशेंच मुखेल कार्यकर्त्यांची म्हापशा कार्यालयान बसका आपयल्ली. बसकेन गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी साबार कार्यकर्त्यां सयत चर्चा करतना 3 ते 6 जानेवारी ह्या काळा मजगती मंडळ अध्यक्षाची निवड करपाचें थारायलां. हे विशीं पत्रकारांक म्हायती दितना भाजपाच्या केंद्र समितीन घेतिल्ल्या निर्णया प्रमाण सध्या पक्षान संघटनात्मक बदल जावन नवे चेहरे पळोवंक मेळटले अशी गवाय सदानंद शेट तानावडे हांणी दिली. आज आम्ही संबंधकरणांचो सगळो प्रोसेस प्रायमरी मेंबरशीप जाली आणि बुथाच्यो निवडणुका जाल्यो आणि आमचो एक सिस्टम आसा की बुथाच्या प्रत्येक मतदारसंघा भितर 50% पेक्षा जास्त बुथाच्यो निवडणुका जाल्यो जाल्यार तो मतदारसंघ इलेक्शन घेवपाक एलिजिबल जाता. उत्तर गोंयांत 20 मतदारसंघ आसा आणि 20तले 20 मतदारसंघ हे निवडणूक घेवपाक एलिजिबल जाले आणि म्हणून आमचो वेगळो प्रक्रिया त्या मतदारसंघात आम्ही ऑब्झर्वर राहिले, त्यांचे कडल्यान नावां गोळा केली आणि पार्टीने एक नवी एक सिस्टम घालून दिलें की मंडळाचो अध्यक्ष जर जातलो आसत जाल्यार ताका मिनिमम एज 35 आणि अप्पर लिमीट तेजे 45, तेजे वयर आसत जाल्यार ताका करपाक मेळना. आणि म्हणून आमकां हो प्रोसेस करून आज आमी 20 मतदारसंघातली कोर टीम प्रमुख जे आसात तांकां हांगा आपयले अलॉंग विथ द MLA मिनिस्टर त्या मतदारसंघातले. आणि म्हाका दिसता की सगळे ऑलमोस्ट ऑल 20 मतदारसंघाचे प्रमुख हांगा पावले. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो.
पोरणे गोंय हांगा सुरू आशिल्ल्या सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे अवशेष दर्शन सुवाळ्या निमतान खासा लायट अँड सावंड शोचे आयोजन केल्ले. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी वैयक्तीकरित्या पोरणे गोंय वचून ह्या कार्यावळीचो नियाळ घेतलो. तशेंच ह्या कार्यावळीत प्रेक्षक म्हूण ते वांटेकार जाले. पत्रकारांकडे उलयतना ही कार्यावळ पयलेच खेपे गोंयांत आयोजीत जाता अशें तांणी नमूद केलें. सक्सेसफुल एक्सपोजिशन जाल्यार सगळ्या लोकांनी सांगपाक जाय जे हांगासर येवन गेलो खंयतरी सांगपाक जाय. हांवें न्हू आज हांव परत एकदां आयिल्लो सावंड एंड लायट शो जो स्पेशली गव्हर्मेंटाक ऑर्गनायज करपाक लायला फाटल्या दिसाक तिचो तेंप जालो. सेंट फ्रांसिस झेवियर हाजेर आनी रिलेटेड क्रिसमस सगळ्या इश्यूजचेर सावंड एंड लायट शो आशिल्लो. सावंड एंड लायट शो पळयलो. इट इज वन ऑफ द अट्रॅक्शन फॉर दीस एक्सपोजिशन. आय थिंक तोय खूब लोकांनी एन्जॉय केलो, खूब लोकांनी पळयलो. दीस इज द फर्स्ट टायम इज हॅपनिंग इन द स्टेट एट द ओल्ड गोवा. हाज्या पयलीं फक्त आमचो लायट हावस जो लायट हावस आमच्या कांदोळी हांगासर आसा थंयसर फक्त लायट हावस प्रमोट करपा खातीर एकदा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान ऑर्गनायज केला. बट दीस इज द फर्स्ट ऑर्गनायज बाय द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. सो वन्स अगेन इट इज एन खूब बरें एक्सपोजिशन. 5 तारखेर सोंपता. उरल्या फक्त 2 दीस आनी खूब मोठ्या प्रमाणात रशूय लोकांनी एन्जॉय केलें. लोकूय पळोवपाक आयलो, लोकांनी दर्शन घेतलें. पोरणे गोंयच्या सेंट फ्रांसिस झेवियर हांच्या अवशेष दर्शन सुवाळ्याक फकत आनीक 2 दीस उरल्यात. आयज येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी आपल्या पुराय फामिली सयत ह्या दर्शन सुवाळ्यान वांटो घेतलो. ह्या वेळार पत्रकारांक प्रतिक्रिया दितना 45 दीस सुरू आशिल्ल्या गोंयच्या सायबाचे अवशेष दर्शन सुवाळो यशस्वीरित्या घडोवन हाडिल्ले बद्दल तशेंच ह्या सुवाळ्या मजगती आयोजीत साबार कार्यावळी व्यवस्थितरित्या आयोजीत केल्ले बद्दल तांणी आयोजकांची तोखणाय केली. This is a world event where people from all over the world come and venerate for the veneration of our patron Saint Francis Xavier, whom we all call Goincho Sahib. It is something which all of us cherish the memories of venerating, of paying our obeisance to the great saint that Goa has. And if you look at the arrangements which have been made, you have seen applause from everywhere. It's one of the best organized international events, which shows Goa has come of age in terms of organization, in terms of having any sort of big event. And this is a religious event. I think it's the classic example of close collaboration between the church and the government. You have seen hordes of people coming from every nook and corner of the country, coming from elsewhere in the world. And I think lakhs of people visiting, which is a record by itself. आज मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांणी लेगीत ह्या सुवाळ्यांत वांटेकार जातना कार्यावळीच्या व्यवस्थापन समितीन केल्ल्या उल्लेखनीय कामाची तुस्त केली. आयज हांगासर सेंट फ्रांसिस झेवियर्स आयज हांगासर विजिटाक येयलोलो आशिर्वाद घेवपाक, ब्लेसिंग्स तेची, कित्याक तो हांगासर गोंयचो साहेब म्हणटात आनी गोंयच्या साहेबाचो आशिर्वाद घेवप म्हणल्यार आख्या गोंयचेर आशिर्वाद मेळप. तेका लागून आयज खरेंच बरें दिसलें. वंडरफूल अरेंजमेंट केल्ली आहा. प्रोटोकॉलूय बरो आसलो. म्हणजे लोकांक हांव पळयतालो लोक विजिटाक येता सारकें क्यू सिस्टम सारकी सिस्टमॅटिकली अरेंजमेंट आहा. खरेंच बऱ्या पैकी हांगासर सगळी अरेंजमेंट केल्ली आहा. परत एकदां म्हाका गोंयच्या साहेबाचे आशिर्वाद आख्या गोंयकारांचेर आसतले इतली इच्छा म्हाका मागता. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काल आल्तिनो हांगा आयोजीत कार्यावळींत गोंय पुलिशेन नव्या आस्पावीत होमगार्डांक नेमणूक पत्रां सुपूर्द केली. तशेंच ह्या कार्यावळींत तांणी बडटी मेळिल्ल्या कांय पुलीस अधिकाऱ्यांक संबंदीत बडटीपत्रां भेटयलीं. ह्या कार्यावळी मजगती मुखेलमंत्र्यांनी पुलीस पब्लीक फीडबॅक QR सिस्टम तशेंच भाशिनी मोबायल ॲपाचें अनावरण केलें. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक आनी म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्रालयान राष्ट्रीय अनुवाद मोहिमे अंतर्गत तयार केल्ल्या ह्या यंत्रणेचो वापर नागरीक आनी पुलीस हांचे भितरलो संवाद सुरळीत करपाक जावन आसा. ऑस्ट्रेलियाच्या सिडनी हांगा आयज बॉर्डर गावस्कर सर्तीच्या 5व्या आनी निमण्या कस लावपी खेळाची सुरवात जाली. भारतान कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचें थारायलें. खेळाच्या पयल्या दिसा भारताचे साबार गडी 185 धांवड्यो काडून बाद जाले. ऑस्ट्रेलियाच्या पंगडान आपल्या पयल्या डावाच्या पयल्या दिसाच्या खेळाची सुरवात करतना 1 गडी वगडावन 9 धांवड्यो केल्यो. हो डाव जिखपाक तांकां 176 धांवड्यांची गरज आसा.
आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.2 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 20.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परत एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हस्तुकी दिल्लीक उदरगतीची भेट. 2025 वर्स संवसारांत भारताचे स्थान घटमूट करतले प्रधानमंत्री. भारत आणि मालदीवच्या विदेश मंत्र्यांची नवी दिल्लीत जाली बसका. दोन्ही देशांनी आपली संलग्नताय वाडयल्ल्याचे केले नमूद. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या यजमानके खाला 16व्या अर्थीक आयोगाच्या गोंयांत जावपी बसकेविशीं पर्वरे जाली नियाळ बसका. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या रिव्हर क्रुजांचेर गोंयची कला आनी संस्कृतीक कला प्रकार प्रदर्शीत करप पर्यटन खात्यान केले बंधनकारक. अंमलबजावणी करपाक दिल्या 1 म्हयन्याची मुजत. आणि ऑस्ट्रेलियाच्या सिडनी हांगा बॉर्डर गावस्कर सर्तीच्या 5व्या कस लावपी खेळाक जाली सुरवात. भारतान साबार गडी वगडावन पयल्या डावान नोंद केल्यो फकत 185 धांवड्यो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळारूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचे नाव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आता हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत.